नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लक्षद्वीप जुंवावेल्या कावर्ती हांगा सुमार 1150 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या तरेकवार कल्याणकारी प्रकल्पांचें लोकार्पण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयले. ह्या प्रकल्पांमदीं उदका सकयल्यान ऑप्टिकल फायबर केबल प्रकल्प, नळांतल्यान पिवपाच्या उदकाची पुरवण प्रकल्प तशेंच बॅटरीचेर आधारीत सौर उर्जा प्रकल्प हांचो आस्पाव आसा. केंद्र सरकारान लक्षद्वीप जुंव्याच्या उदरगती कडेन नदर दवरल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है. भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है. हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है. स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेस है. तळागाळातल्या सामान्य मनशाक नदरेमुखार दवरून आपले सरकार वावुरता. तरणाट्या विद्यार्थ्यांक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध जावच्यो हे खातीर सरकारान नव्यो शैक्षणिक संस्था सुरू केल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत मुखार म्हळें. साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी. आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है. अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा. अदानी उद्देग समूहाआड शेअर बाजारातल्या उल्लंघना संदर्भात अमेरिकेतल्या हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनीन केल्ल्या आरोपांची चौकशी करपी मागणी याचिका आयज सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारली. हिंडनबर्ग कंपनीन अदानी उद्देग समूहाआड खासा तपास पंगड म्हळ्यार SIT वतीन चौकशी करपाची मागणी केल्ली. ह्या विशयावेल्या याचिकेचेर आयज सुनावणी जाल्या उपरांत ह्या प्रकरणात सेबी कडल्यान सुरू आशिल्ल्या तपासात न्यायालय हस्तक्षेप करचे ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. सेबी ही सक्षम यंत्रणा आशिल्ल्याचें न्यायालयान नमूद करून सेबीन हे तपास काम 3 म्हयन्यां भितर पुराय करचे अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. हिट अँड रन प्रकरणा संदर्भात नवो कायदो लागू करचे पयलीं संबंधीत घटकां वांगडा चर्चा करपाचें आश्वासन केंद्र सरकारान दिल्या उपरांत माल येरादारी धनियांचो देशव्यापी संप तांणी फाटीं घेतला. केंद्रीय घर मंत्रालय आनी अखिल भारतीय मोटर वाहन संघटना हांचे मदीं नवी दिल्लीत जाल्ले बसके उपरांत संप फाटीं घेवपाचो निर्णय संघटनेन घेतला. नव्यान मंजूर जाल्ल्या भारतीय न्याय संहिते खाला हिट अँड रन प्रकरणाच्यो तरतुदी आजून लागू जावंक ना. सरकार येरादारी संघटनेच्या प्रतिनिधी वांगडा चर्चा केल्या उपरांत योग्य तो निर्णय घेतले अशें केंद्रीय घर सचिव अजय भल्ला हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या विश्वकर्मा येवजणे खाला राज्यात 29,000 परस चड कलाकार आनी कारागिरांनी अर्ज केल्यात आनी तांकां वेवसायाचें प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ 4 जानेवारी सावन सुरू करतले अशी माहिती पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी दिल्या. मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले अशें तांणी सांगलें. राज्यातल्या 9 IIT आनी नुस्तेमारी संचालनालय अशा एकूण 10 सुवातांचेर पावंड्यार ह्यो प्रशिक्षण कार्यावळी जातल्यो अशें मंत्री सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलां. माफ करात, राज्यातल्या 9 ITI आनी नुस्तेमारी संचालनालय अशा एकूण 10 सुवातांचेर पावंड्यार ह्यो प्रशिक्षण कार्यावळी जातल्यो अशें मंत्री सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलें. Scheme was launched on 17th September 2023 by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and as of today we have registered 29,000 applicants who fall in various trades. There are 18 trades. This scheme was launched on 17th September 2023 by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi,
And as of today, we have registered 29,000 applicants who trades. There are 18 trades. The first batch to undergo training. It is proposed to conduct these training camps at 11 centers. Out of the 10 centers, 9 are at government ITIs. 1 center is at the Directorate of Fisheries. On the 4th, we will launch the Tailor Darzi trade, which will be started at the 9 ITI in Goa. The remaining trade courses of the 18 would be started shortly at various skill training centers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका दिव्यांगांच्या प्रश्नाविषयी आस्था आसा. राज्यात 8 ते 13 जानेवारी मजगती आयोजित केल्ल्या पर्पल फेस्ट कार्यावळीचो नियाळ प्रधानमंत्री कार्यालय घेता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. पणजेत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिषदेत तांणी पर्पल फेस्ट कार्यावळीची खोलायेन माहिती दिली. Purple Fest is starting from 8th January to 13th January. There are some pre-fest activities which will begin right from 6th of January. Every day आम्ही स्क्रीन करतले 350 ओवर 350 याच अप्लायन्सेस जो आसा ताच्या भायर साधारण 150 ओवर 150 एड्स अप्लायन्सेस डिवायसेस ॲप्स हे आमचे ताचे प्रदर्शन जातले. IIT सारख्यो संस्था हांगा आपले जननवे इनोव्हेशन्स रिसर्चांतल्यान जे आयिल्ले आसात ताचें डिस्प्ले करतले. पूण सरकारा तर्फे एक फुकट म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट जो अप्लायन्सेस आसात एड्स आसात त्यो दिवपा खातीर हे स्क्रीनिंग जातलें. आणि आता खेळामळार क्रिकेट. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदीं दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्याच्या खेळामळांतलो हो दुसरो खेळ आयज केप टावनात सुरू जालो. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो, पूण तांचो हो निर्णय अयशस्वी थारलो. दक्षिण आफ्रिकेचे सगळे खेळगडे 55 धांवड्यांचेर बाद जाले. भारताचो मोहम्मद सिराज सगळ्यात यशस्वी गोलंदाज थारलो. ताणें 9 षटकांत 15 धांवड्यो दिवन दक्षिण आफ्रिकेचे 6 गडे बाद केले. दक्षिण आफ्रिकेचे वतीन कायले विरेन हाणें सगळ्यात चड 15 धांवड्यो केल्यो. दक्षिण आफ्रिकेचे 9 गडे एकेरी संख्येत बाद जाले. भारताचो खेळ अजून सुरू जावपाचो आसा. पयलो कसोटी सामनो जिखून दक्षिण आफ्रिकेन ह्या माळेंत 1-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. आयच्या खेळा खातीर भारतीय संघात अश्विनाच्या सुवातेचेर रवींद्र जडेजाचो आस्पाव जाला, जाल्यार प्रसिद्ध कृष्णा हाच्या सुवातेचेर मुकेश कुमार हाका घेतला. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया बायलांच्या क्रिकेट पंगडा मदीं काल मुंबईतल्या वानखेडे मैदानाचेर जाल्ल्या 50 षटकाच्या तिसऱ्या खेळात ऑस्ट्रेलिया पंगडान भारताचेर 190 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. ही माळ ऑस्ट्रेलिया पंगडान 3-8-0 अशा गुणांनी जिखल्या. ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. निर्धारीत 50 षटकांत ऑस्ट्रेलियान 7 गडे भगडावन 338 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ही मोख साधतना भारतीय पंगड 33 षटकांत 148 धांवड्यो काडून तंबूत परतलो. मणिपूर आणि अस्तंत बंगालात काल राती भूंयकापाचे कांय धक्के जाणवले. मणिपुरातल्या उखरल वाठारात काल मध्यानराती 12 वरां जावन 1 मिनटाचेर 3 रिक्टर स्केलीचो भूंयकाप जालो. राष्ट्रीय भूंयकाप संस्थेन दिल्ले माहिती प्रमाण ह्या भूंयकापाचे केंद्र 26 किलोमीटर खोलायेचेर आशिल्ले. अस्तंत बंगालातल्या अल्तीपुरद्वार ह्या जिल्ह्यांत काल राती 10 वरां 55 मिनटांनी 3.5 रिक्टर स्केलीचो भूंयकाप जालो. खंयच वायट घडणूक घडिल्ल्याची खबर ना. उत्तर भारतात शियाचे ल्हार कायम आसा. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाच्या मध्य भागात काल सांजे सावन शिया वांगडाच दाट धुके लेगीत पातळ्ळा. ताका लागून ह्या वाठारांतली दृश्यमानता उणी जाल्या. ह्या म्हयन्यांत देशाच्या मध्य भागा सयत उत्तर भारतात शियाचे ल्हार तशेंच आसतले असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. दाट धुक्याक लागून दृश्यमानता उणी जाल्ल्या कारणान विमान, रेल्वे आणि रस्तो येरादारीचेर लेगीत बरोच परिणाम जाला. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 122 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.